Good morning, viewers. Yesterday, after an interview with Francis Sardin, we have another South Goa stalwart, Churchill Alemao, with us. We know that last few days we have seen there has been a tussle between Churchill Alemao and Francis Sardina over the South Goa parliamentary seat, and today we are here to talk to Mr. Churchill Alemao about what he feels and what is this tussle all about, and why does it happen. We would also be talking to him about the political future, whether he wants to contest again, and whether he wants to join any other party as is being speculated all over. Good morning, Churchill Bab. Yeah, good morning. Yeah, Churchill Bab, what is this issue between you and Francis Sardin? What किती चालला? Because मुगेलो you. मुगेलो तेगे भितर इश्यू काय नासलो. Hmm. हांवें एक स्टेटमेंट दिल्लो म्हणजे हांवें कोणाचें नांव घेवना आनी म्हाका कोणाचें नांव घेवपा नाका आनी काय ना. म्हगे जेन्ना हांव दोन पाटी MP आहा, एक पाटी म्हणटा हांव एअरपोर्टा लागून रिजायन जावन येयलो. एअरपोर्टा लागून ओडिशा वचून रिजायन जावन येवन मागीर हांव नावेली इलेक्शना पासून हांव जिखलो. पूण हांव कितें जाला प्रॉब्लेम, हांव MP आसतना आमकां हालीं वर्साक 1 लाख मेळटालो आनी 1 लाखाचेर हांवें जायत काम केल्लें. तुज्यान बारशें काणकोणा त्या सगळ्या वचून चोवपा जाता. 1 लाखा भितर त्या बारीक कोणाक हॉल बॉल ना, ते हॉल बांदप कोणासून हांवें जायत काम केल्लें. आतां थोडी वर्सां जायत येयलीं, वर्साक 5 करोड मेळटाय. पूण हांवें कोणाचें नांव घेवना. हांवें म्हणलें वर्साक 5 करोड मेळ्ळा जाल्यार 2 पाटी तरी कोण MP येयला जाल्यार 50 करोड जालें न्हय. सो काम कितें केलो म्हाका दिश्टी पडना, कोणें म्हाका सांगिल्लें ना अशें म्हूण हांवें म्हणलें. हांवें अमकें एक टार्गेट करूं ना. No, but the timing was just before the South Goa आमचे parliamentary इलेक्शनाचे पयलीं. So does that have any indication? म्हणजे do you want to convey something else? हांव आरे बाबा आतां हांवें कितें म्हणलें तें तुका सजमी काय भास मेळना. हांवें कितें सांगलां, जेन्ना हांव आसतना हांव 2 पाटी इलेक्ट जालां. हांव आसतना आमकां वर्साक 1 करोड मेळटालो, वर्साक 1 करोड. आतां थिंगा पार्लियामेंटान पास केला 5 करोड वर्साक. बरं 5 वर्सांक कितें जालें, 25 करोड जालें न्हय. 10 वर्सांक कितें जालें, 50 करोड जालें. आतां कोरोना लागून बी थोडे 2 वर्सां उणें केले, तें डिफरंट. पूण हांवें कितें म्हणलां, म्हणजे हांव 1 करोड मेळटा आसतना ते तेंगे कितें जालें, 1 करोड दिवप तो कित्याक बारीक बारीक खंयच्यान कितें ना, हॉल ना, कितें ना तें तें करप. हांवें म्हणलें आतां कोण 2 पाटी येयले कितें येयले, हांवें कोणाचें नांव कांय घेवना. हांवें म्हणलें अशें जाल्यार आतां तें कितें काम करता तें कांय समजना म्हणलें, खंयच्यान पयशे जाय कितें जाय तें कांय कोणा अशें म्हणलें. हांवें कोणाचें नांव घेवना. ताणें मागीर स्टेटमेंट दिला साजिनान स्टेटमेंट दिला की आपण 2 पाटी येयले ना. आरे तूं 2 पाटी तुका कितें स्टेटमेंट दिला, तूं 2 पाटी येयलो न्हू 2000 हितून एक 9 आनी मागीर आतां 2 पाटी येयला. तें सोड, मोदें घेप पडना तें डिफरंट. पूण हांवें कितें म्हणलां, हांवें तेणें तेजें नांव गेलें ना, कांय गेलें ना. तो मागीर तेणें म्हजेर काडलो स्टेटमेंट. काल एक इंटरव्यू दिता आसतना म्हाका ताणें म्हटलां की चर्चिल इज द मोस्ट सेल्फिश आणि करप्ट पॉलिटिशियन म्हणून. तुका हॅव यू वॉट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट दिस? तुकोजान खंयच्यान कितें करप केलें तें सांगो. आतां तुकोजान तूं आतां गेलो मुगो तुकोजान दाखय म्हाका हांवें करप केलें तें. एक प्रूफ आहा तुकडे? ना म्हाजे कडेन ना. तोंडान उलयल्यार आयकनाका. तेगे करप्शनाची लोकांक खबर आहा. मार्क्स स्कॅनल केलें तें दवरलो तेका. मार्क्स स्कॅनल करून तेका दवरला. समजला न्हू. आमचेर केस घातल्या पूण कोर्टान सांग प्रूफ केलें आमकां कांय ना म्हणून. तूं समजता न्हू. केस कोणाची घालपा, तुजी घालपा ना. तूं आमी घराकून चोवन गेलो बिचान घालपाय ना. दॅट इज नॉट अ केस. तो हालीं आवाज करपा लोकांक. पूण तेगेली मार्क्स स्कॅनलाचे केस आहा आनी प्रूफ जाल्या. मागीर कितें प्रूफ जालें दाखय त्या. तुमचे ह्या दोगांचे झगडी भितर मगे झगडी क्वेश्चन ना. हांवें तेगेलें नांव घेवना. तेणें कॉमेंट्स केलां. दुसरें तेणें म्हणलां हांव BJP एजंट म्हणून. BJP कोणें केलें हिंगा होम पयलीं? BJP तयार कोणें केली सांग चोया. तेणें केलें ना 2000. तो न्हू तो आपूण पारीकार भाव म्हणून गेलो तो ते बराबरी CM जावपाक. गेलो ना रे. गेलो.
त्यांना 3 मिनिस्टर केले त्यांना बीजेपीचे. तो तो घेऊन गेला रे, तो त्याने गेला रे बीजेपी हांवें केल्या. हांव अजून बीजेपीन गेला. हांवें प्रमोद सावंताक सपोर्ट केला तेन्ना म्हणून जालें म्हज्यानी. दुसरे तो आनी एकलो उलयतालो. हांव तेंच विचारता तुका. आनीक एक साऊथ गोवाचो लिडर विजय सरदेसाय हांणी म्हटलें की यू वर ऑलवेज विथ द बीजेपी. तूं काँग्रेसी बरोबर केन्नाच नासलो म्हणटा. अरे हांव केन्ना बीजेपी तूं जॉयन जालें तें म्हाका दाखय तूं, जाल्यार हांव चॅलेंज करता तुका. हांव हें चॅलेंज हे दोगांय जॉयन जावन मिनिस्टर बी जावन एन्जॉय जाले मरे बीजेपीचेरी. बीजेपी एन्जॉय जावन हायले मरे सगलें. आमी गेले बीजेपी खावपाक. हांव हांगाच प्रमोद सावंताक आयज तो बारीक समाज म्हणून सपोर्ट केला आनी सपोर्ट करतलो सदांच. काल तुवें एक स्टेटमेंट केलो दॅट की यू हॅव नॉट डिसायडेड वेदर टू जॉइन बीजेपी म्हणून. हांवें सांगलां. बट इज इट ट्रू दॅट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द आतां बीजेपी? तुका एक सांगता हांव. पॉलिटिक्स म्हणटा तो वारो वयता ते भाशेन लोक वयता. लोकांक जाय तेन्ना लोक डिसिजन घेता आनी ते मागीर पॉलिटिक्सान तो कोण जाय तो येता. हांव तरी केन्ना भितर सरतलो न्हू बीजेपीत हेंचे भाशेन चोन जावपाना. हांव तुका प्रेस आपोवन हाड बाबा हांव जॉयन जाता सांगता वयतालो सदमता न्हू. पूण जर तुवें डिसायड केलें समज बीजेपी जॉइन जाता, तुजे वोटर्स विल हांवें डिसायड केला मुगे वोटर्सां सोड मुगे कोणा मुगे लोकांगे सोड मुगे लोक म्हणजे बरो आहा मुगे वोटर्स म्हणजे बरो आहा तें म्हाका खबर आहा. पूण मुगे प्रॉब्लेम हांवें तुका आजून सांगलां हांव बीजेपी वयता म्हणून. नो, बट बीजेपी इज ऑलवेज इज बींग लुक्ड अपॉन एज ए एंटी क्रिश्चियन. अरे बाबा बीजेपी चोयता जाल्यार म्हाका हांवें बीजेपी आजून विचारला न्हू. म्हाका भितर घेता घेवपा हांवें सांगिल्लें ना तेणें कित्याक भिताबूत जाता तुमी. काल बीजेपी प्रेसिडेंटान एक स्टेटमेंट केलो की ही इज इन्वायटेड यू टू वॉच ये मन की बात. अरे हांवें म्हाका वचोवपा जाय न्हू. तेगे मनाक कितें तें उलयता न्हू तो. आयल गो ऑल्सो. वॉट इज तें मान की बात उलोवप वचपाक कितें बिगडलें थिंगा. So you are ready to go आयल गो ऑफकोर्स. if he invites you. He has already invited you. या इन्विटेशन येयलें म्हाका हांव वयतलो प्रॉब्लेम कितें. अरे मान की बात तेगे मनाक कितें आनी चोवपा नाका. अरे आम कसो पॉलिटिशियन तरी तेगे मनाक कितें आहा तें तेगे सांगतलो न्हू कितें आहा तें आमी आयकपा जाय. तुवें एक स्टेटमेंट आनीक एक केलो की बीजेपी विल विन बोथ द सीट्स म्हणून. तुका हें कित्याक मुगेलें देर इज सो मच ऑफ एंटी बीजेपी वेव. आयक 100 लोक आहा न्हू. 100 बीजेपी आसतलो. आनी खंयचे पाडी आसतलो 100 ना न्हू. हांव पाडी भोंयलां सगळ्याक. म्हाका व्यू मेळटा प्रमाणें हांवें सांगलां दोनी वाटेन बीजेपी जिखतलो मुगे सांगप तें मुगे पर्सनल व्यू समजता न्हू. कित्याक हांव भोंवपी कित्याक हांव दोन पाटी. अरे तूं म्हाका सांग काँग्रेसीचो लिडर मिनिस्टर आसलो मरे 2 फावटीं. तेन्ना हांव इलेक्शनाक लोकां मदीं गेलो बसपा न्हू. म्हाका रस्ते कोश्टाय हें कोश्टाय तें कोश्टाय जाय उलयता न्हू उलयता. पूण म्हाका लोकांनी निवडून दिलो न्हू तेन्ना. हांवें वचोन जेन्ना उतरलो लोकांक कोंकणी भास हांव पार्लमेंट उलयतालो उलोवन दाखयलें ना हांवें. मुगे कितें हांव तुका सांगोत तें कोता आनी कोता लोकांक प्रॉमिस दवरता. सेकेंड टायम मागीर म्हाका काँग्रेसीच्या लिडरान सुनेगांनी आपोवन येयलो चर्चिल आमी चूक जाली तूं भितर यो. म्हाका तिकेट दिली पळय ती. तेन्ना हांवें आंगले उडयलो बीजेपीचो परत इलेक्ट जालो. सो प्रोफेशन तो ना. प्रोफेशन म्हणटा तो कोणूय इलेक्शनाक बसयता तेका निवडून हाडटा तो लोक. पूण तुवें स्टेटमेंट केला की यू विल वर्क फॉर बीजेपी म्हणून साऊथ गोवान. हांवें कोण तुका सांगलां. ना हांव विचारता तुका केला काय म्हणून. कित्याक सगळे सांगता ते सांगता तें हांवें तुका सांगलां. कोण पेपर दिवन घालता जाल्यार हांव कितें म्हणून सोदता. हांवें कोण सांगिल्लें ना आजून. हांवें कोणाक सांगिल्लें ना. पूण हांवें मुगे व्यू सांगला दोनूय सिटां बीजेपी जिखताय हें मुगे व्यू. तुगे व्यू तूं सांग तेगे व्यू तूं 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 कितें स्वाट करता हांवें सांगिल्लें जाल्यार. कित्याक हांव भोंवता न्हू सगळ्याक. म्हाका भोंवतेचेर मेळटा न्हू. म्हाका भोंवतेचेर म्हाका लोकांगे हें मेळटा न्हू. पुलिसांनी आमकां विचारता जाय बाबा तूं बसना हे पाटी तूं बसना तूं जाय आमकां पॉलिटिक्सान जाय. बाबा हांवें आजून डिसिजन येयला मागीर. गोंयांत एक मोठी चळवळ चल्ल्या. इट इज रिगार्डींग म्हादय मागीर डबल ट्रॅकिंग आनी कोल. वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस इश्यूज? म्हादय तें उदक तेजी पळय जोरी आहा म्हादयची ती जोर केन्ना बंद जावपाची ना. ओके. दुसरो पॉयंट ती म्हादय उदक सारकें कर्नाटकांतल्यान वयता आनी तेंचे दोळे उगडले तेंका उदक मेळना म्हूण तें म्हादयाचें उदक तेंका हांवें मागपाक. आतां कर्नाटकाक कितलो लोक आहा कितले आमदार आहाय चड आहाय. कितले खासदार आहाय चड आहाय. आमचे कितले आहाय उणे आहाय. आमचे खासदार उणे आहाय. आमी आजून झगडटाय न्हू तें.
आमगे माझ्या उदक दिना म्हणून सगळं आहे ताका जाता देंव नको. So about coal and yeah. डबल ट्रॅकिंग पण म्हणटा ह्या आदी झगडून लोकांक लाठी हातच्यान अजुनूय चार्ज आहाय लोकांचेर पूण तांकां जावपा तें कोण गेले. दुसरो पॉयंट कितें आहा कोल पळय म्हणटा कोल आमकांय तो गरजेचो थोडो आतां ओवर येता हेच्या नाका तो लोक बोब मात न्हू सो एक जातलें. So you are basically supporting BJP on these issues or the government? हांव कोणाको कांय कसल्याचेर सपोर्ट केलो ना. हांवें एकूच सपोर्ट केलो ना कित्याक तुवें म्हादयेचेर म्हटलां की वी आर फायटींग मागीर कोलाचेर तुवें म्हटलां की वी नीड कोल आनी डबल कोल ट्रॅकिंग म्हळ्यार नीड कोल म्हळ्यार हांवें तुका सगळो तूं आतां थाल्या आको संवसार हाडून तूं कोल खाता मरे हो. so it should be controlled, you are saying. या Now coming to your family politics, आता पालंकाक तुवें पयलीं लॉन्च केलो ताच्या मागीर now you are saying that you are going to launch Savio and Benauli. Is it true? हय कित्याक हांव बसना म्हणटा हांव चेड्या बसयतलो न्हू. So you are not going to लोकां जाय जाल्यार लोकांनी निवडून हाडपा न्हू तो. So are you looking at South Goa parliamentary seat? हांवें अजून डिसायड केलो ना म्हणून. Not yet decided. What if BJP decide to support you? म्हाका BJP कितें सपोर्ट म्हाका इंडिया सपोर्ट कितें जालो. No, South Goa, if you are planning to contest, are you going to seek support from आरे South बाबा BJP? हांव म्हगे हाजून हांवें चिंतिल्लें ना न्हू बसपाकू. पयलीं आमी कितें उलोवपाचें कितेंचें. So active politics कडल्यान तूं पयलीं सद्याक पयस वता म्हणटा तूं कित्याक असेंब्ली इलेक्शनाक तूं ना बसना बसपाना म्हणटा. बसपाना. बसपा. So you are now targeting either whether to look at अरे South Goa हांव seat. कितें सांगता मरे आतां आमी तिगो इलेक्शनाक बसले न्हू तूं हांव आनी तो डिसायड करून वतलो लोक. आतां लोकांक तरी जाय आनी लोकांक दिसता जाल्यार मागीर पॉलिटिक्स चोया मरे तें कितें जाता. You said Savyok तूं बसयता म्हणटा, but Warren has also been working in this constituency for Sorry. 2 वर्सां. मुगेले वरून पळय म्हणटा तो मुगे भावालो चेडो तो मुगेले हे घरान रावता आपल्या घरांत. म्हाका वरनान केन्ना म्हणलां आपूण रावता म्हणून आपूण काम करता तें तेका कोता म्हणून सावयो लागून आपूण तें काम तेका सुशाल कोता तें म्हाका वरनान सांगलां. आतां तेगे डिसिजन तेणें मुको एस कोन्न आहा न्हू मुगे भावा चेडो. हांव कितें सांगूं शकता तुका आनी हेज्या वयर. तुका कित्याक दिसता की काँग्रेस विल नॉट विन बोथ द सीट्स इन गोवा? म्हाका कितें जाणा हांव 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता. हांव आतां हिंगाल्ल्या खूंय आतां तें सांगूं जायना. लोकांचो व्यू घेता. लोक कितें म्हणटा हे मनशान केलें कितें काँग्रेसीन हिंगा कितें केलां दाखोवचें जाता तुमच्यांनी. आज इतलो डेव्हलपमेंट पॉलिटिक्स म्हणजे डेव्हलपमेंट न्हू. डेव्हलप करना जाल्यार पॉलिटिक्स जाता चोय. ह्या टायमाचेर भाऊ साहेब बांदोडकरान गोंया महाराष्ट्रान घालपाक गेले. त्या टायमाचेर एक शाणे मनीस आहलो जाक्षिकेर ताणें ओपिनियन पोल गेलो म्हूण गोंया उलो म्हूण आज इतलो डेव्हलपमेंट जालो न्हू. आतां तें तरी महाराष्ट्रा भाग जालो जाल्यार आमी एक जावपाचें कांय जावपा न्हू. सो पॉलिटिक्स म्हणटा तें डेव्हलपमेंट पूण आज न्हू ह्या 10 वर्सान तूं चोयलें जायत गोंया कितलो डेव्हलपमेंट जाता तुका दिश्टी पडटा तुका चोयलें तें डेव्हलप दिश्टी पडना. आतां दिसता 10 वर्सां दिसता न्हू. ताका लागून मुगे हिसपान हांवें म्हणून ह्या डेव्हलपमेंटाक लागून लोक म्हणटा तुमी कितें केलां दुसरे पार्टीनी. कित्याक म्हाका एकल्यान विचारलें बरें क्वेश्चन केलें तूं आहलो मरे पिड्यार मिनिस्टर तुवें ती ब्रीज कित्याक बांदना हांगची आक्षीची. हांवें आक्षी म्हणजे शिलींग ब्रीज बांदून काडली. म्हाका म्हळें हावजां म्हळें ऑब्जेक्ट केलें पारीकारान आनी आलेक्स सिकेरान. कित्याक आमी जालें तेमी सांगलें म्हळें टोल नाका म्हूण आमकां टोल घाल जाल्यार तुगे ब्रीज नाका आमकां आमी चिंतनाय तुका बांदपाक. तेन्ना हांव सेंट्रलाक गेलो. हांवें विचारलें अधिकाऱ्यां कडेन ते अशें म्हणटा 3000 तुकडो सेक्शन जाले ते करपाक शिलींग ब्रीज मागीर ते टोल नाका म्हणटाय. टोल नाका जाल्यार पयशे कितें येतले ते मागीर टोल ना जाल्यार पयशे काडून गेले बांदून दिवना म्हाका. आतां तेमी बांदल्या टोल आहा अजून ना न्हू मुखार हांव नको अजून टोल घेयनाय न्हू. तूं म्हणटा डेव्हलपमेंट जाला बट लोक एनवायरमेंटा खातीर घालिता. चोय एनवायरमेंट डॅमेज हांव एक सांगता तेका तूं जे पळय एनवायरमेंटाक लागून पळय बोब माताय ते सुद्दां बोब मातायच. जे पळय कोण डेव्हलपमेंट ना म्हूण बोब माताय ते सुद्दां बोब माताय.
डेव्हलपमेंट जायो आनी एनवायरमेंट जाय कितें करपाचें तें तूं म्हाका सांग. तूं म्हाका सांग कितें करपाचें. सस्टेनेबल तूं डेव्हलपमेंट तूं जावं. कितें कर, तूं कितें करूंक सोदता म्हणजे आदले भाशेन गोंयांत रावपाक सोदता तुका. आतां संवसार पावलो खंय रे, संवसार फुडें गेलो न्हू. तुका आतां फोन आहा तेचो फोन पयलीं आसले येता हें आनी कितें काय म्हणटा तूं. आज हेजेर तुका संवसार आखो हेजेर उलोवपा जाता एक सेकंडान. टॅक्नोलॉजी मुखार पावल्या. आतां आमगे गोंयां एक सुरपायन बोलो गोंय, एका कडेन दोयरो एका कडेन न्हंय मदें पणस. सो हें तरी आज डेव्हलपमेंट जायना. गोंयांत डेव्हलपमेंट करूं सोदता. तूं कितें करूं सोदता गोंयांत तशेंच दवरूंक सोदता. So there has to be development. तुका आनी एक सांगता हांव. जी पळय वस्त जेजू क्रिस्त संवसारांत देव पळय आहा तो हो संवसार चलयता. कितें तरी जावपा आहा तें तुज्या आनी सायंटिस्टान गोंयच्यान बंद करपा जायना. आतां सुनामी जाता कितें कडेनूच. तेंकां चिंतलां सुनामी जाता म्हणून इतलो डेव्हलपमेंट केलो गेलो न्हू. मात तो कितें हें गेला फातसालां देवाची वस्त ती. आज पासून आमकां सांफ्रांत साहेब आज पासून आमगे थिंगा गोंयांत कांय जालें ना. So basically you are supporting BJP because of development. हांव कितें सांगता चोय मुगे आयक. 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां. 10 वर्सां BJP सत्तेर येयल्या. 10 वर्सां कोण सत्तेर येयल्या म्हणजे पयलीं एक पाटी वाजपेयी येयल्लो पयलो. मागीर तुगे मोदी येयलो मोदी येयलो. आतां मोदी येयले तेन्नासून आनी अमित शाह आस पसून आतां ह्या 10 वर्सांक तूं म्हाका सांग 10 वर्सां आदीं सांगशी हांव चोय. हांव 1996 हांव दिल्ली MP जावन गेलो. 2004 गेलो. तेन्ना 2096 पळय हांव गेलो MP जावन. तेन्ना म्हगेली फॅमिली सगळी येयल्ली. म्हगे सगळे भाव आहले दोग तीग जाण भाव म्हगे नाय. रुजवेल्ट ना सियाब ना तेन्ना म्हगेले भाव आहले आनीक ते भाव आहले म्हगेले आनी थिंगा सगली बायल बी थिंगा येयल्ली. सो ती काळी पालिका बाजार म्हणून चलली दिल्ली. थिंगा काम हें गेलीं. थिंगा ब्लास्ट जालें. तो लोक मेलो. आमी सांगे हुस्क्यान आहाय. कोण पावली 11 पावला कोण 12 पावला पावलीं. चला गेली देंवन. हे भाशेन हूंय एक मेट्रो पावला थिंगा बॉम्ब जाला. ट्रेन जाल्यार ट्रेन बॉम्ब जालो. आनी ते 10 वर्सां मोदी येतरीच खंय ब्लास्टींग जालो चोयल तें जाल्यार कितें सांगपाचें. हें बरें म्हणपा न्हू वायट म्हणपाचें वायट केलें म्हणपाचें. कित्याक चोय आर्टिकल 370 पळय तेणें काडला. तेजेर तेणें रूट दवरलो न्हू. तें रूट तयार केला म्हणजे खंयच्यान कितें जाता तें चोयलां आनी तें बंद केलां. सो तुका तें कितें तेणें वायट केलें म्हणपाचें काय बरें केलें म्हणपाचें तें तूं सांग. आतां तूं एक कडेन बरो जेयता आनी जेवणाक वगता तुका कोण तुका सारकें सुसेग दिलें ना तूं जेयता तें जेवण. एक तुका एक समज एक तूं होत घायलां ती पाटी बरी न्हू म्हणून बरें केलें तें काय बरें केलें म्हणप न्हू. अशें कितें अशें आहा तें सामको जायना तें. पूण तुका अशें परत हांव त्याच क्वेश्चनार येता. BJP समज जर तुका टिकेट दिता सावथ गोवाक, आर यू रेडी टू टेक इट? अरे बाबा हांवें तुका सांगलां हांव डिसायड करपाक तयार ना मुगे इलेक्शन बसपाचें आजून केलें ना. आनी तें हांवें टिकेट काडून दिल्लें मुगोडे. What is Balanka's political future आता? पॉलिटिकल फ्युचर देवाच्या बेनावली तूं सावेक बसयता म्हणटा. वलांकाक 100 वतांक 200 वतांक कितें डिफरंट जालें न्हू. ते गेले तेणें सोशल काम सोडलां. आमी थिंगा काम करीता नायले सो ते थिंग बसतलेंच. So are you planning for her to for South Goa seat? कोण ना ना No. She is not contesting parliamentary election. So she is focused only on Naveli right now. या So basically, you are not going to contest. About South Goa, you are not yet decided. Savio is going to contest in Benauli, and Balanka is going to contest in Naveli. या Thank you, Churchill Bab, for giving us clarity about this, because there were a lot of allegations against you about the family politics, family Raj, and so now you have cleared all the doubts of our viewers. तुका फॅमिली पॉलिटिकल सांगता हांव. बाबूश मनसरात बाबूच्या बायल बसली. चेडो हितून गेलो फॅमिली पॉलिटिक्स. कोणें काय म्हणलें तांकां बऱ्या कित्याक म्हटलीं तेंगे मिनट गेले ती इलेक्ट जाले. राणी चेडो राणी घेवन येयली. फॅमिली पॉलिटिक्स थिंग ना. हालीं म्हाका लागत काम ना पॉलिटिक्स फॅमिली म्हणजे हें हितूले नसाय आहा न्हू लोकांक. हे थोड्या लोकांक नसाय आहा न्हू म्हणजे थोडेशे पळय आहाय ते नसायपण कोताय न्हू दिसना तुका. म्हाका लागत आहा फॅमिली.
यार सगळे येयले मरे कितले कडेन न्हू हां आतां तो इंदिरा सोनिया गांधी आहा सोनिया गांधी चेडा आहा फॅमिली जायना जायना हालीं म्हाका लागोता म्हाका चर्चिल आलेमांको लागोत आमचो ना तुमकडे लोकां कोण मुगे पळय ते पळय कुनाट काय कोताय तेंको विचारता म्हाका लागोता 2012 तुझ्या ना कडल्यान लागले तेच न्हू रे म्हाका लागोता आनी कितें वचांगेर वचांगेर हामील ना वचांगेर हामील ना तें म्हणटा तें दुसरें गजाल तेच्या खातीर आनी हामील ना मुखार वचपाची तें म्हणटा तें दुसरें गजाल पूण हामील आसलो कडेन हांव पॉलिटिशन आतां तुगे तूं दोतोर तूं तुगे चेड्या दोतोर करत ट्राय करता न्हू हांव पॉलिटिशन आमगे चेड्या पॉलिटिशन करप ट्राय करता अशें न्ही पूण म्हाका लागोत काय म्हणून चर्चिल आल्या म्हाकोच लागोता सगळें फॅमिली राज सगळीं राज फॅमिली चर्चिल लागोची सगळें हो चर्चिल लागोचें काम ना म्हणजे कित्याक लागून हितून चोय देवा बरें एक पातक म्हणल्यार इम्पॉर्टंट नोसाय पळय कोता तो मनीस केन्ना वयर सरपाचो ना लायफान तेका साक्षीदार बांदून तेगे घोराबो नोसाय आयको नाका तूं कोण वयता तेका वयता तें मरे आनी म्हगे पॉलिटिक्स सारको ओपन बूक म्हगे पॉलिटिक्स लोकांक सपोर्ट करपाचें म्हगे पॉलिटिक्स हांवें घरान हें करपा न्हू कित्याक आमी बिश्ते रस्त्यार मनीस न्हू थँक्यू चर्चिल बाब तुवें आपलो प्रेशियस टायम आमकां दिलो and you answered all our questions including family politics, his future plans for South Goa, his whether he's going to contest in assembly polls, where he categorically told us that he is not going to contest assembly elections anymore. Thank you Churchill Bab. We hope you we wish you all the best for your future and Dev Bare Karu.